धाकटो भुरगो आणि एक बायल. हय अरे पळय तेणी पळयलं. म्हाका शॉपकारान सांगला रे बाई. शॉपकारान सांगल्या त्या शॉपकारान सवका झाड पडला खंय ते स्लोली पडला खंय. हय तर तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर जे झाड पडलेले तितून टॅक्सीन जे 2 पॅसेंजर असले, एक बायल आणि एक भुरगो आसलो धाकटलो आणि एक ड्रायव्हर. आणि ज्युपिटर आसली ती हांगासर पार्क केल्लेली आसली. ज्युपिटर आणि स्कूटर आम्ही सध्या आसा पणजे चर्च स्क्वेअर आसा थंयसर आमी आसा. आमी पळोवपाक शकता की जंय हांगासर कामत हॉटेल आसा चर्च स्क्वेअरा कडेन थंयसर सारके कामत जे हॉटेल आसा तेज्या एंट्रन्सा कडेन हें झाड पडलां. आणि जेन्ना हें झाड पडलें तेन्ना आमी हांगा पळोवपाक शकता ही अर्टिगा गाडी आसा जी टॅक्सी आसा त्या टॅक्सीचेर तें झाड पडलें. आमी हांगासर लोकां कडेन उलयलें तेन्ना कळ्ळें की गाडयेन भुरगीं आसलीं पूण कोणाक व्हडलीशी इंजरी जावना. पूण हांगासर जर गाडयेची परिस्थिती जर पळयत हें झाड पडल्या ती जाल्यार अशें दिसता की हो खूब व्हडलो अपघात. पूण सुदैवान जे कोण गाडयेन आशिल्ले तांकां चड हांगासर दुखापत जावना. आमी हांगासर पळोवपाक शकता की कशा तरेन हें जें झाड आसा ते हांगासर ह्या गाडयेचेर पडलां. हांगासर आमी 2 व्हिलर बायक हांगासर कारण चडश्यो बायक सुद्दां हांगासर पार्क केल्ल्यो आसा त्यो आमी हांगा पळोवपाक शकता की कशा तरेन हांगासर हें झाड पडलां. कितलेशे इन्सिडंट्स आमी गोंयांत सद्या आयकतात की झाड पडपाचे इन्सिडंट्स आमी आयकतात. आनी हांगासर जर आमी हें पळयत जाल्यार भिरांकूळ असो हो अपघात हांगासर दिश्टी पडटा की झाड पळया कशा तरेन हें जें झाड आसा तें हांगासर रस्त्या वयर वताले त्या गाडयेचेर हांगासर पडलां. जी टॅक्सी आसा आमी पळोवपाक शकता की कशा तरेन हें झाड जे चर्च स्क्वेअर आसा पणजे थंयसर पडलां. आनी हांगासर हो फूल जो रस्तो आसा तो हांगासर ब्लॉक जाल्लो आसा. एक इन्फॉर्मेशनूय लोक जे हो रस्तो वापरतात त्या लोकांक इन्फॉर्मेशन की चर्च स्क्वेअरा कडलो हो जो रस्तो आसा तो सद्या हे झाड अशें पडलेल्या कारणान तो रस्तो ब्लॉक जाल्लो आसा. आमी पळोवपाक शकता की फाटल्यान जर आमी पळयत जाल्यार गाडयो खंयच्यान डायवर्जन केलां ते हांगासर दिश्टी पडूंक शकता. हांगासर जे CCP कावन्सिलर आसा तशेंच जे डेप्युटी मेयर तेंचे कोणाक काय जावना देवाच्या कृपेन वाचले. सो आनीक अशे खुबशे झाडां आहा तुमी कितें करतले आतां? ओके थँक्यू सर. ओके सो हांगासर आयज तुमी आतां पावले काय कशें कितें? ओके कोण आशिल्ले गाडयेन? गाडयेन एक फॅमिली आशिल्ली पण कोणाक काय जालो. टुरिस्ट काय? टुरिस्ट पूण तांकां आतां हॉस्पिटलान शिफ्ट केला काय? तांकां बरी आसा कांय प्रॉब्लेम तांकां काय जायना. सो जेन्ना आमी अशें झाड पडलेलें पळयता तेन्ना कितलीचशी CCP एरियेनूय झाडां आसली. आयज एक सकाळ फुडें तुमी बोर्ड सुद्दां ट्रीम केला अशे तरेचे. सो अशी झाडां कितें तुमी ट्रिमींग रेग्युलरली करता पण आतां कितें जाला पळय हें झाड पडलां त्या मुळांतल्यान पडलां. पावसूय खूब पडलो म्हणजे 15 दीस जाल्यार पावस पडटा आनी वारोय आसा सो थोडीं झाडां पडूंक शकता. रेग्युलर आमचें काम चालू करता. आतां कितलो टायम लागतलो बीन कितें आसा? कारण टायम भरपूर वचो बरें व्हडलें गाडी. हां कारण आतां आमची टीम हांगा पावली आतां. फायर ब्रिगेड येता. सो आतां CCP क्लियर करता काय? अलॉंग विथ फायर ब्रिगेड. ओके आतां डायवर्जन बी रोडाचें केलां सर. ओके अशा तरेन पळोवपाक शकता की अशा तरेन हें झाड पडलां. आनी ऑलरेडी जे CCPचे जे लोक आसा ते हांगासर पावल्या आनी सद्या ते वीथ हेल्प ऑफ जे फायर ब्रिगेड तेंच्या हेल्पान हें झाड ते हांगासरल्यान आतां काडटले. आमी पळोवपाक शकता की मुळा सकट हें झाड उमटिलां. ते सांगता रेग्युलर ट्रिमींग चलता पूण जर परिस्थिती पळयत ह्या झाडाची जाल्यार ती सामकें भिरांकूळ पद्दतीन हें झाड आमकां हांगा पडिल्लें दिसता.
अशें जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी सावध रावपाची गरज आसा, कारण अशें आमी पळयता की अशे तरेचे इन्सिडंट ह्या दिसांनी गोंयांत घडत आसा. बिचोलेचो जो इन्सिडंट आमी पळयलो, वड पडून अशीच एक फॅमिली ट्रॅप जाल्ली हांगासर सुद्दां. पूण हांगासर सुदैवान जे गाडयेंतले ऑक्युपंट्स आशिल्ले तांकां व्हडलेशें कांय जावना म्हणटाले, ट्युरिस्ट आशिल्ले. आणि ऑलरेडी जे CCTVचे वर्कर आसा तेंच्यांनी हे झाड रस्त्यावयल्यान काडपाचें काम चालू केल्लें आमकां हांगासर दिश्टी पडटा. सर तुम्ही कितें सांगपाक सोदता? तुमी तेका भायर काडलेलो अशें आयको येयलां आमकां. चेडूय घाल्ल्या भितर, धाकटे आसले. आनी कोण आसले तितून भितर? फॅमिली आसली. कोणाक कितें लागला? बारकेल्याक चड लागलेले? व्हरून काडले. आणि ड्रायव्हराक कितें इंजरी? आणि फॅमिली ओके आसा सगळी? ओके, थँक्यू. ड्रायव्हर पळय तर आम्ही तुमकां ड्रायव्हरा फुडें व्हरता. सर तुमची गाडी न्ही ती? सर कशें कितें जालें सांगूंक शकता? पॅसेंजर गाडयेनूच आसले काय? तिका काय चड लागना न्ही? दारां मोडून काडली. आणि तुम्ही तेन्ना भायर आसले काय गाडयेन आसले? गाडयेन आसले. ओके. तशीच हांगा तुम्ही पळोवपाक शकता फायर ब्रिगेड हांगासर पावलेले आसा आणि CCP हांगासर झाडां कट करता. फायर ब्रिगेड टीम हांगासर सगळे येयलेले आसा. प्लस CCP हांगासर आसा.